आमी सद्याचो वारकण्या तुमी म्हाज्या फाटल्यान पळोवंक शकता हो ट्रक हांगासर आयज एक फॅटल एक्सिडंट जाला। अशें कळटा की दनपारां एक 3:30 ते 4 वरां हाज्या मदीं हो एक्सिडंट जालो। अशें कळटा की बायकार 3 जाणां घोव बायल आनी ताजो भुरगो ही वयल्यान जो रस्तो आसा थंयच्यान येतना हांगासर जो आमी ट्रक सद्या फाटल्यान पळोवपाक शकता त्या ट्रका वांगडा ताजो एक्सिडंट जालो। बायलेक मरण आयलां। तसोच जो भुरगो आसा ताका खूब इंजुरीज आसा म्हणून कळटा। अशेंय कळटा की जो भुरगो आशिल्लो ताका कोणे तरी एकट्यान रोखडोच हॉस्पिटलान शिफ्ट केलो। आमी आतां पळोवपाक शकता की हांगासर जे लोक आसा तेंच्यांनी हो रस्तो आडोवन धरला, हो ट्रक ते काडपाक दिना। तेंचें मागणें इतलेंच आसा की जी फामील आसा ज्या बायलेक मरण आयलां तिच्या घोवाक कॉम्पेन्सेशन दिवचें। जो कोण कॉन्ट्रॅक्टर आसा हांगा लागींच तांची सायट आसा आनी त्या सायटार जो JCB आशिल्लो थंय लोकांनी तिडकीन वचून ते JCBक उजो घातलो। थंय कितें सामान आशिल्लें तेका उजो घातलो। थंय फायर फायटिंगाचें जे ऑपरेशन आसा तें चालू जालें। तांच्यांनी JCBचो उजो फालयलो। पूण आमी सद्या हांगा पळयता हांगा हो ट्रक तेंच्यांनी फोडलेलो आसा लोकांनी तिडकी भितर। आनी तेंचें मागणें इतलेंच आसा की जो मेरेन हांगासर तांकां जें कॉम्पन्सेशन आसा त्या फॅमिलीक ते हांगासर कोण येवन तांचो कॉन्ट्रॅक्टर जावं तांचो कोण मनीस येवन हांगा सांगना तो मेरेन ते हे ट्रक काडपाक दिवचो ना। आमी पळयता ह्या सायटीर पुणेचे DYSP तशेंच जे सावथ गोवा SP आसा टिकम सिंग ते हांगासर सायटीर पावल्ले आसा। हो एक्चुली दनपारां एक्सिडंट जाल्लो पूण आजून मेरेन हांगासर ट्रक आसा तो हांगासर काडलेलो ना। एक गजाल आमी जेन्ना विचारपूस करपाक गेली की कोण बायक चलयतालो जाल्यार ते तितकें क्लियर ना की बायल चलयताले काय दादलो ते कळना। हांगासर आमी एक CCTV पळयलो पूण तो CCTV चलना म्हणून कळ्ळो आमकां। म्युन्सिपाल्टीचो कितें तरी आतां आमी थंय विचारलें की तो चलता काय जाल्यार तो चलना म्हणून कळना। अशीच एक अपडेट आहा की जो हो ट्रक चलयतालो त्या ड्रायव्हराक पुलिसांनी अरेस्ट केला। तशेंच जेन्ना हो एक्सिडंट जालो तेन्ना आनी एक लोडेड ट्रक ह्या रस्त्यार आशिल्लो। अशें कळटा की लोकांनी तिडकी भितर त्या ट्रकाच्या ड्रायव्हराक सुद्दां हांगासर मारहाण केल्ल्याचें आयकपाक आमकां सद्या येता। स्टुडंटा खातीर विवेक प्रभू वांगडा हांव स्वप्नील तारी।